आणि मोगा बरी एकवटा भक्ती आम्ही सर्या भितर देवाच्या मंदिरा कैसर दोगवाते मोजे नावी संगीता कैसर आवासा सदा तांचे मोदेगा जिजूचे हे उतार आमकां प्रेरण दितले तांच्या नांवान आमी कितें मागलां तें मेळटलें संतोष बरी काळजां आणि मोगा बरी एकवटा भक्ती आमी उरया भितर देवाच्या मंदिरांत. मोगाच्या भावानो भयणीनो तुमकां समेस्तांक बरो स्वागत ह्या पुणतळाक मागता. तुमची ते सवा तुमची हृदय घेवन ह्या पुणतळाक तुमी आयल्यात. सर्वेस्पोर देव तुमची ते सवा स्विकारसून दी, सांजूद तुमच्या बसोत विनंती करून दी आणि मागलेले सगळे तुमकां फावो जावं दी म्हूण आमचें मागणें तुमचे खातीर जावन आसा. हे संदर्भार अर्गान ते सवा बसून मिसबेटयता फबीन जेसिमेंदोन सदो खातर देवदीन जुली डिसोजाच्या आत्म्या खातीर वर्साचो उगडास कडून मिस दिता लिना डिसोजा सिर्सी. अर्गा मिस दिता विन्सेंट लोबो गोरेगांव मुंबय. दोगा पुतांक बरी भलायकी फोव केल्ल्या बसोत जे कोणा मागतान बसयला उगडास कडून तांच्या बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागे. बापाचे नी पुताचे नी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो देवाचें उतर आमकां जिवीत दिता. देवाचें उतर आमकां आमच्या जिवितांत सडवण लाभयता. हें देवाचें उतर आयकूंक आमी आयल्या. एवक्रिस्ताचें बलिदान आमची आत्म्याची थान बागयता आनी एवक्रिस्ताच्या बलिदानान जेजूची कूड आनी रगत आमच्या आत्म्याचें पोशण जावंक सेवंक आमी आयल्या. तशेंच आमच्या जिवितांत कश्टन वरां आयिल्ल्या वेळार हेरांची मजत आमकां सुटका दिवंक लायता. सांजुता देव आमच्या बसत विनंती करता आनी ह्या सांजुता देवाची मजत मागूंक आमी हांगासर आयल्या. तर काळसान ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटेली जावंक सुमये जेजूची कृपा आशिर्वाद विशेष करून ह्या संदर्भार आमी मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान फोव ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. नितळ काळ समानाने पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. सुमया जेजू तुजें उतर आमकां जिवीत दिता. ह्या उतराचो मोग आमी करूंक फाटीं सरिल्ल्या खातीर पश्चातापावता बक्षाने मागून म्हणटा दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमची तुजी काकूळट दाखय. मोगळा जेजू तुजें पवित्र एवक्रिस्ताचें जेवण आमच्या आत्मीक तान बागयता, भूक थांबयता. हे जेवणाचो मोग करूंक हे जेवणाक अत्रेकूंक आमी सुकोन पडल्या. पश्चातापावता सुमया बक्षाने मोगोन म्हणटा दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमची तुजी काकूळट दाखय. जेजू सोडवंदरा बरें करूंक तूं उलो दिताय. बऱ्या करण्या मुखार सर्गेचें राज आपणोवंक तूं आमकां आपोवणें दिताय. आमचो स्वार्थ आमचो मोसर आमचो जिद्द थोडे पटी बरें करूंक आमी सुकोन पडल्या. ह्या संदर्भार आमचो मोसर आमचो राग आमचो द्वेश थोडे अडखळ जाल्ले आसा.
पश्चातापावता सोम्या बक्षाने मगोन म्हणता दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुझी काकुळत दाखय दया दाखय सर्वेस्परा आमची तुझी काकूळ दाखय सर्व पदवेदा देव आमची काकुळत करून आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंग प्रार्थुया एक गरीबोर थोडे दांपी आमच्या गरजां खातीर ते समा खातीर विशेष करून आमी मागया देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा धर्मदोजूता देवा वरवीं तुका वळखून तुवें आमकां फोव केलें ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ता बाबा मानून घेवन तुका वळखून फोव कर आनी अशा प्रतिमेचे तुजे पवित्र सभा वाडत वचो आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. विशेष करून म्हजी माय बरी ना भलायकी बरी ना तिचे पाय इल्ले सुजल्यात आस्पत्रेन ती आसा आनी तिच्या भलायकेक असं विशेष करून मागोवंक तुमच्या लागीं विनंती करता तशें सर पिडी आसता पासत ते रितीन मोतीच्या पिडीन कश्ट दिल्या सर भुरग्यां पासत ती ह्या संदर्भार आमी मागी उगडापणाच्या पुस्तकांतलें वाचप हांवें जुवावन सर्वेस्पर म्हाका कितें सांगता तें आयकलें सर्दिसांतल्या पवित्र सभेच्या पालक देवदूताक अशें बरय देवाचे 7 आत्मे आनी 7 नखेत्र आसलो अशें म्हणटा तुजी साल हांव जाणा तूं नांवा पुरतो जिवो आसाय पूण निजाकी तूं मेलाय उठ तर आनी कितें तुजें तें मरोंक तेंकलां तें पुरतें मरचे आदीं जीव कर कित्याक म्हज्या देवा हुजीर तुजें खंयचेंच काम संपूर्ण जाल्लें हांवें पळोवंक ना देखून आयकल्ली शिकोण तुवें जशी मानून घेतिल्ली तशी ती सांबाळून धर पातक रडोवन तुजें मन बदली तूं जागृत रावना जशी जाल्यार हांव एक सोरा बरी येतलो आनी हांवें येवची वेळ घडी लेगून तुका कळीत आसचें ना तरी पूण सारदिसान तुमचे मदें आपल्या आंगोस्तुरां मेळयनातले थोडे आसात हे म्हजे बराबर दोवे न्हेसून भोंवताले कित्याक तशें करूंक तें योग्य जैते वन जाल्ल्यांक हे परी दोवी वस्तुरां न्हेसयतले आनी ताचें नांव जियेतल्यांच्या पट्टेर तावन हांव केदींच पुसून काडचो ना म्हज्या बापा आनी ताच्या दुता समोर तो म्हजो म्हणून हांव परगडतलो पवित्रत्म पवित्र सभांक सांगता तें आयको मन आसा तो आयकूं लावोदिसियांतले पवित्र सभेच्या पालक देवदूतांक अशें बरय आमेन नांवाचो म्हणजे विश्वासी आनी सात्वीक साक्षी देवाच्या सृश्टेचो आराम तो अशें म्हणटा तुजे विशयान सगळें हांव जाणा तूं थंडी न्ही हुनी न्ही थंडसो वा हुनूसो तूं जाल्लोय जाल्यार पूण तूं थंडी न्ही हुनी न्ही बगार शेलमडो देखून तुका म्हज्या तोंडांतलो हांव भायर उडयतां हांव ग्रेस्त आनी म्हजे लागीं दाराळ आसा म्हाका कितेंच उणें ना अशें तूं म्हणटाय पूण तूं निजाकी कितलो किरकोळ कनिश्ट आनी बिके पास्ट कुर्डो आनी विणगो हें तुमचो नेणाय देखून हांव सांगता ती बुधबाळ आयक तूं निजाकी ग्रेस्त जावंक अपेक्षिताय जाल्यार म्हजे लागचें फुटा घाल्लें भांगर घे तुजी विणगेपणाची लज दंपूंक सोदताय जाल्यार म्हजे लागचें दोवें वस्तूर घेवन न्हेस परत्यान तुका दिश्ट लाभा जाय जाल्यार म्हजे लागचें मुलाम घेवन तुज्या दोळ्यांक सारय हांव मोग करतां तांकां हांव बेश्टायतां आनी शिक्षा लायतां देखून उर्बे वंच जा पातक रडोवन जिणी बदल पळय दारार बोडोवन हांव हांगा उबो आसां जो कोण म्हजो ताळो आयकून दार उक्तें करता ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो आनी ताचे सवें जेवतलो तोय म्हजे सवें जेवतलो जैते वन जाल्ल्यांक म्हजे बराबर म्हज्या सिंहासनार बसचें हक्क हांव दितलो हांवें जैते वन जावन म्हज्या बापा बराबर ताच्या सिंहासनार बसून आसा पवित्रत्म पवित्र सभांक सांगता तें आयकूंक मन आसा तें आयकूं देवाचें उतर हें देवाची वडोवकार जैते वन जातेल्या म्हज्या सिंहासन बसूंक दितलो जैते वन जातेल्या म्हज्या सिंहासन
बसूंक दितलो. जो कोण नितळचणीची येता न्याय नितीन चलता. काळजांत सत बोलयता. आपले जिबेन पेल्याची निस्कोचार उलयना. हसल्याक फावो जाता. जैते वंजातेल्या मोच्या सिंहासना बसूंक दितलो. जो कोण पेल्याक कसलोच अन्याय करिना. शेजाऱ्यांचे नाव पाड करिना. जो कोण अन्व्या मनशांक कांटाळता. देवबिरांतेच्या मानान लेखता. हसल्याक फावो जाता. जैते वंजातेल्या मोच्या सिंहासनार बसूंक दितलो. जैते वंजातेल्या मोच्या सिंहासनार बसूंक दितलो. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. देवान आमचो मोग केलो. आमच्या पातकाचे फारीकपण जावचे खातीर ताणे आपल्या पुताक धाडलो. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. भगवो लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू येरिकोंत भितर सरना शहरांतल्यान सोडून वेतालो. थंय जाकेव नांवाचो एकलो सुकाकार असो मुखेली आनी दुडवादीक मनीस आसलो. जेजू कोण म्हूण पळोवंक तो बारीश आशेतालो. पूण तो मोठो जाल्ल्यान लोकांचे किठींत ताचे वरवीं तें जालें ना. देखून ताका पळोवचे खातीर तो जम्या मुखार दवरून वचून एक रुमडीच्या रुखार सोडलो. कित्याक जेजू तेणेंच्यान वेसो आसलो. त्या जाग्यार येवन पावतच जेजून आपली दिश्ट वयर लायली आनी ताका पळोवन म्हळें, जाकेवा, बेगी सकला देव, आज म्हाका तुमगेर येवन रावत जाय. जाकेव सरारां देंवून आयलो आनी व्हड संतोशान ताणें जेजूक स्वागत दिलो. हें पळोवन तो पातकी मनशाचो सोयरो जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणोवंक लागलो. पूण जाकेव सकाळां उजेर उबो रावन म्हणालो, पळय सुम्या, म्हज्या आस्तींतलो अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्यां वांटतां. आनी कोणाक कांय हांवें नुकसान केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव पाटी दितां. जेजून ताका म्हळें, आयच्या दिसा ह्या घराक बादशावी आयल्या. कित्याक वय आब्रामाचो पूत आनी जायकी मनशां पसणून गेल्लें सुद्दां आनी बादशाव करूंक म्हूण आयला. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, बादशावी म्हळ्यार कितें? बादशावी म्हळ्यार कितें समजता हांव? बादशावी म्हळ्यार बादशा जावनचे अब्बा
हांव बाचाव जालो म्हणटात न्ही गे न्ही ह्या अपायांतलो बचाव जालो ह्या अनवरांतलो बचाव जालो न्ही ह्या मरणांतलो बचाव जालो बचाव जावचें म्हळ्यार घालें बचाव न्ही गे म्हणटा हांव आमकां सदांच हो शब्द जावन गेला बचाव बचावी म्हळ्यार कितें कितें समजता तुमी बचावी म्हळ्यार कोणाक अर्थ ಗೊತ್ತುನಾ ನನಗೆ हां बचावी म्हळ्यार हां ಗೊತ್ತುನಾ दिल्ली बायकी ಗೊತ್ತುನಾ ना तेका सांगताली ती हां बचावी म्हळ्यार शाबीत उरचें शाबीत कळलें गी शबीत उरचें शबीत शबीत म्हळ्यार कितें म्हणटात ताका सुरक्षीत सुरक्षीत उरचें शबीत उरचें जावंक पुरो एकल्या मनशाक एक समस्या येतात कळलें गी एक काम गेलें जावंक पुरो ह्या कामाच्या जाग्यार कांय समस्या येयले जावंक पुरो समस्या आनी ह्या संदर्भार ताका कोणा मुखांतर काही समस्या पारियार जाले जाल्यार ताणें म्हणच्या हांव बचाव जालो हे देवा बचाव जालो म्हणजे शबीत आनी उरलो म्हूण जालें न्ही गे तुमी घरा येताना चलोन येताना ओडलो वाग मेळटा वाग करना आसा त्या वागाचें बचाव जायचें न्ही सुरक्षीत उरोवचें शबीत उरोवचें जाल्यार कळ्ळें गे तुमी राखून आसतात आनी खंय गे गरनाळ जाली ठम्म घाल वाग पिडच्यो जालो जाल्यार तुमी अब्बा बचाव जालें कोणें गे पुण्यांत कोणें गरनाळ मारली ताका देव राखोवन दी म्हणटा हांव न्ही गे बचाव जालो सुरक्षीत उरलो सुरक्षीत सांबाळलो सुरक्षीत बचावी म्हळ्यार एक सुरक्षीत सुरक्षीत आतां हांगासर दोन नमुनेची बचावी आसा एक संवसारी जिवितांत बचावी आनी एक सास्तीक जिवितांत बचावी कळ्ळें गे संवसारी जिविताची बचावी तात्कालीक वागाच्या पासान तूं वाचलो जावंक पुरो तात्कालीक सर्पाच्या पासान तूं राखलोय जावंक पुरो येवंकासच्या भिरांकूळ कर्गाच्या पासांतलो तूं राखलोय जावंक पुरो वागाच्या पासांतलो राखलोय मरणाच्या पासांतलो राखोवंक जाता तुका जाता एक दीस मरण येतलें न्ही गे आज मरे खारपिडा तुका लागली धाकटेरान बरें वखद दिलें गूण जालोय म्हण तूं मरणास रावताय मरणांत बचावी मेळटाय ना संवसारांत खंयच्याय समस्या तावन मनशाक सुटका मेळत खंयच्याय पिड्याक वखद मेळत खंयच्याय अनवरांतलें तूं सुरक्षीत उरशी पूण हें तात्कालीक कळ्ळें गे तात्कालीक एक दीस बायसर वचोंक जाता खंय पोंडागी खंय सुवातेक पयस सुवातेक पाद्रा भाऊ पाद्र करूंक न्ही शेजारच्या पुरो पाद्र गेल्ल्या भवनांतल्या घेवन हांगासर मिस्त्री न्हिदून पाद्रा भाऊ पाद्र करचें मागीर न्ही मो सासणाच्या निवासाक न्ही कोणी इकलो म्हणटालो फादर सगळे मरतात सगळे ते पिरगेजन पुरो पयस लास्ट तुमच्या रुमा लागीं कित्याक पुरचें म्हणून न्ही पाद्राबाचें घरचें मिस्त्री लागीं आसता केदाळे तुमच्या रुमा लागीं ताणें पुरचें गे तें कित्याक म्हणून पाद्राबा पळोवन उगवत आसतात खंय ती नातले जगून पडटी जाल्यार कश्ट देखून थंय पुरचें थोडे म्हणटात खुशालायक पूण तो सासणाचो विशय घेवचो जागो सर्गीचें राज्य कळ्ळें गे सासणांत आमी बाचावी जोडूंक आसा सासणाच्या राजान बाचावी जोडूंक आसा देखून आयच्या सुवातेंत जेजो म्हणटा जाकेवाच्या घराक आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या बाचावी
कित्याक म्हळ्यार ना बाछावाच्या वाटेर तें आशिल्लें क्यास्तीच्या वाटेर आशिल्लें घराणें कोणा वरवीं कोणा वरवीं कोणा वरवीं कांय गुर्त ना गे तुमकां तुमी क्रिस्तांव न्ही गे आज पयलीं बटी आयकूंचें गे जाके कोण म्हणून तुमकां पळयतना म्हाका हांगात न्हिदी आम जाता आल्तारीर आ किन्नी वेळी फेस्त म्हणून काही देंत आतां काल इडल्यो वच्च्यो कोणागेर जेवण आयचें म्हणून तेंची ना गी आ कोणा वरवीं जाकेवाच्या घरा केस्त येयल्ली सिंतीबाई म्हणा करता आयकना म्हाका हां जाकेवा वरवीं तो अनिथींची येतलो असतांची येतलो तो पेल्यांचें लुटतालो पेल्यांच्या परसितालो देखून थंयसर केस्त आसली आनी आज जेजूच्या आजारपणांत थंयसर बादशावी आयली थोडीं घराणीं आसात थोडे घराणे थंयसर देवाचो मोग ना देवाचें उतर ना आंबोरी ना तिर्स ना मागणें ना रजार ना देवबिरांत ना न्ही गे थंयसर फकत कालें आसा मांस आसा मासली आसा इडल्यो आसात सोरो आसा बियर आसा पार्टी आसा गम्मत आसा गाळी आसात शिराप आसा झगडें आसा लढाई आसा कळ्ळें गे थोड्या घरांनी आनी असलीं घरांनी पळया हमाल पिवोणें दोशी गलाटो हे पुरो आशिल्लीं घरांनी केस्तीच्या वाटेक पावतात आनी जर तर त्या घरांनी जेजू प्रवेश जालो जाल्यार त्या घरांनी जेजूचें आजारपण आयलें जाल्यार बादशावी येवंक साध्य आसा पूण ह्या जेजूक त्या घरा स्वागत करतलो कोण आसा ह्या जेजूक त्या घरा आपयतलो कोण आसा जर तर तो एकलो आमाल पियोलें सांडून जर तो एकलो खोटी जिनीस सांडून जेजूक त्या घरा आपयत आनी म्हणत म्हज्या घरा ये सोम्या म्हज्या घरा राव म्हणत आनी तुमी त्या घरा वसत रावो जाल्यार तें घराणें बदलतलें बाछाव जातलें आनी बाछावी त्या घराक येतली म्हणलें सत आयची सुवार्थ आमकां दिता देखून आमी जेजूक आमच्या घरा आपयची आमी कोणाक आपयता घरा आं कोणाक आपयता जेजूक आपयता सेऱ्यांक आपयता न्ही गे सुनेच्या घरच्यांक आपयता या घरा जेवण आसा कुळारच्यांक आपयता हां दुयेच्या घरच्यांक आपयता न्ही गे चिकडांक आपयता आमी जेजूक आपयता कितले जाण जेजूक आपयले आमगेर जेवणाक जेजू पाद्र्याबाग तकली सामान घेवन पाद्र्याबान आपयला पयलीं सर म्हणून घात थोडी आमी जेजू सांगात आसचे आमी जेजू उठून आसचे हें कितले जाण आपयला आपोवन वाड्याचो मते वेळा मात आपयता जेजू खंय दोग वा एक म्हजे नांवी आसा तूं आमचे मदें आसाय म्हूण सांगलाय आमच्या वचो मते ये देव बरें करूं म्हणटा नाका हालीं गुरकाराक पाद्र्याबाग प्रतिनिधी मा देव बरें करूं जेजूक देव बरें करूं ना म्हळ्यार तूं येवना म्हूण कोत्ता तांकां न्ही गे कितें म्हणटाय जायते फावटी आमच्या जिवितांत तशें जाता कोणाक आपोवंक जाय हांव आपयना कोणाक आपोवंक नजो ताका आमी आपयता आनी आमी घुसपट गोंदळान पडटा म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो देखून जेजू म्हणटा जेजूक आमी आपयल्यांत आमच्या घराक बाछावी मेळटा आयच्या 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 सुवार्थेंत बाछावी देखून जेजून म्हणलें आसा सगळो संवसार तूं जिखशी सगळो संवसार कळ्ळें गे उत्तरतम दक्षिण पूर्वतम पश्चिम पर्यंतले सगळे साम्राज्याचो अधिपती तूं जाशी पूण तुजो आत्मो ओगडायल्यार खंय बरेंपण जायते खंय बाछावी मेळ्ळा तें तुका ना
बिलकुल मेळोंक साध्य ना. चक्रवर्ती अशोक आसुल्लो गोते. अशोका कोण? अशोका कोण? काराचो ड्रायव्हर न्ही, चक्रवर्ती. कळिंगा झुजताना झुजलो कळिंगा न्ही हय मू. सगळ्यांक मारलें, कातन कातन मारलें. जोयते वोंत जालो. रक्ताचें वळ चरंडेन वळ्ळें. मनशाची मोडी पडली, बायल मनशांची, भुरग्यांची, दादल्यांची, तरणाट्याची मोडी पडली. भिरांकूळ झुजतें, भिरांकूळ झूज. आनी ह्या चक्रवर्तीक आशा आसली अशोकाक सगळो संवसार आपणाचो जायस, सगळो संवसार आपणाचो जायस. आनी ह्या तलवारींत, म्हज्या तलवारींत सगळो संवसार हांव जिखतलो. म्हज्या मुखार रावोंक कोणाकी खंयच्याच ह्या भुमी जल्मल्ल्याक फावो जावचें ना अशें तो चिंतालो. आनी ताणें झूज आपयलें काळिंगांत. भिरांकूळ झूज जालें. आनी ताणें भाजी कातरले बरी कातर दिवशी मारलें सगळ्यांक. आनी व्हड मजबूत जैत ताका मेळ्ळें, मजबूत जैत. आनी संदर्भार झुजांत जैत मेळ्ळ्या उपरांत गोड्याच्या पाठीर तो बसता. रणभुमींत एक रावंड मारता. रणभुमींत वता न्ही, मोडी मोडोन पडल्यांत, जायती मोडी पडल्यांत. भुरग्यांची, तरणाट्यांची, स्त्रियांची, चलयांची, दादल्यांची मोडी पडल्यान. रक्ताचें वळ तोडांतल्यान वळोन वता. आनी ह्या वेळार गोड्यार वता आसतना विरोध पार्टीचो सैनीक मरणाच्या थडीक आसुल्लो. तो मरण आनी जिविता मदें आटे विटे सोडून आसुल्लो. तो उदाक 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 म्हण बोब मारतालो. चक्रवर्तीक त्या सैनिकाची बिरमो दिसली. गोड्यात तोंड सकला देवलो. आपल्या सामड्याच्या चिलांत आसलें उदाक त्या विरोध दुस्मानाच्या सैनिकाक तो दिवंक गेलो. आनी त्या वेळार त्या सैनिकान ताच्या तोंडाक थुकलें आनी म्हणालो, हांव मरोंक तयार आसां, पूण तुज्या त्या कोट्या हातांतलें उदक पिवंक हांव तयार ना. तुवें भुरगीं म्हूण पळोवं नाय, स्त्रियो म्हूण पळोवं नाय, चलयो म्हूण पळोवं नाय. सगळ्यांचो संवार तुवें केलोय. सरवार तूं दया दाखोवं नाय. तुवें आज तुका जैत मेळ्ळा जावं पुरो, तुज्या तलवारीन तुका जैत दिलां जावं पुरो, पण मनशाच्या खाळसांत तुका जैत मेळोंक ना. तूं एक नीच आनी तूं एक कांटाळसो चक्रवर्ती. म्हणून तो ताचें उदक पियेनासतना थंय मेलो. चक्रवर्तीक इतलें बेजार जालें. ताणें स्वप्नांत ती चिंतूंक ना, ताणें केदुगीस नियाळोवंक ना ही संगत. तो म्हणालो, सगळो संवसार जिखलो, पूण एका सैनिकाचें काळीज जिखोवंक म्हाका साध्य जावंक ना. तर हांवें जिखलें सगळें साम्राज्य व्यर्थ म्हणालो तो. हातांतली तलवार ताणें सकयल घाली आनी ताणें निचेव केलो. आनी मुखार म्हज्या हातांत हांव तलवार दवरचो ना. आनी मुखार हांव केदीकच झूज मारचो ना. शांती खातीर हांव उरतलों. शांतीत म्हजें सर्वस्व म्हणालो. अजुनी आमच्या भारत राष्ट्रध्वजाचेर ताचें शांतीचें चक्र आसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. पळया, ताणें चिंतलें तलवारीन सगळो संवसार आपूण जिखूंक शकतलो ना. जेजून म्हणलें तलवारीच मरतलें, तलवारींत मरतलें. तें जिवीत न्ही, तें जैत न्ही. तशें जैत जोडचें जाल्यार सुमी जैत जोडतो आसुल्लो एका तलवारीन न्ही, एका सगळ्या तलवारीन सगळ्या संवसाराचे नाश करची सती सुमयाक आसली. पूण जेजो म्हणालो तें जैत जायना, ती बाछावी जायना.
अशोकान चिंतलें तिची बादशावी म्हण ती बादशावी जावंक ना म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो ती ताची कॅस्त जाली कॅस्त बादशावी जोडीचे जाल्यार ताणें शांतीचो चक्र धरिचें पडलें आमच्या जिवितांत थोडेपटी आमी चिंचे आसा आयच्या उगडापणाच्या ग्रंथांत आमी सांगता आमी हांगा आयकलें आसा हांव ग्रेस्त म्हजे लागीं दराळ आसा म्हाका कांयच उणें ना म्हणून आमी चिंचे आसा कोणें चिंचे आसा मनशान चिंचे आसा आयच्या उगडापणाच्या ग्रंथांत बरयणार म्हणटा पूण हांगासर देवदूत कशें कितें म्हणटा देवदूत कितें म्हणटा त्या मनशाक कोण म्हणटा बळे म्हजे लागीं दराळ आसा हांव ग्रेस्त म्हाका कितेंच उणें ना थोड्यान म्हणचें आसा म्हाका काल उणें आसा म्हज्या लागीं दराळ आसा बरें काम आसा बरें बिजनेस आसा बरें पयशे आसात बँकान भांगार आसा म्हाका कितें उणें आसा म्हाका कांय उणें ना म्हणचें आसा थंयसरल्यांक देवदूत म्हणटा तुजे विशयांत हांव सगळें जाणा तुज्या काळजाचे अत्रेक हांव जाणा तुजे मोतेची चिंता हांव जाणा तुजे विशय सगळें हांव जाणा तूं थंडी न्ही तूं न्ही न्ही तूं थंडी न्ही तूं न्ही न्ही तुमी थंड पळयलां गे कालें थंड उदक पळयलें आपुडलां गे थंड हय गे आयस पळयलां थंड आसचें इल्लें थंड उन पळयलां गे उन पळयलां गे उन म्हळ्यार कितलें कोतकोतो न्ही उनी न्ही थंडी न्ही म्हळ्यार खंयचें म्हणी आसा उब म्हणना उब जाल्यार उणून जालें तें उब जाल्यार तें उणून तूं जालें थंडी न्ही उनूय न्ही म्हणलें खंय म्हणी आसा पळयलें तुवें पळयलें हांवें पळोवना थंडी न्ही उणी न्ही आनी तें खावंक जाता पिवंक जाता गोतू ना कालें म्हूण तें गोतूच ना आनी असले संगती आमच्या तोंडान गेले जाल्यार आमी दवरता काण उडयता आख्थूक म्हणटा हांव भायर उडयता आमकां खावंक जाता जायना देखून थोडे फावटी हांव थंडी जायना हांव उणी जायना हांव शेळमुडो खंयच्याच उपकारा पडनातलो मीठ आसा न्ही मीठ आसा न्ही मिठाची करसाण गेली जाल्यार ती खंयच्या उपकारता सारण करूंक जाता हां खंयच्याकय जायना तशेंच हांव थंडी न्ही उणी न्ही शेळमुडो जावन उरलो जाल्यार हांव खंयच्याकच फायदो न्ही भुमीक बारसिताकार मात्र खंयच्याकय फायदेसो न्ही हांव देखून हांव ताका तोंडांतलो भायर उडयता म्हणटा सरेस्पर हांव ताका म्हज्या तोंडांतलो भायर उडयता खंय उडयता भायर मार्गाक उडयता थंय गुड्डोवन चलता तुका जे हांव गटाराक उडयता थंय वळोवन वताय मेळ्यान तूं बसोताय देखून तो म्हणटा पूण तूं निजायकी कितलो किरकोळ कनिश्ट बिकेपास्ट कुर्डो आनी विणगो देवा मुखार तूं जाणाय देवा मुखार तूं कितलो किरकोळ कांयच न्ही थाकड्याक लागल्या धुळीच्या काणा परी तूं कनिश्ट कांयच न्ही तूं किड्याच्या की पास्ट देवा मुखार बिके पास्ट तूं कितलोय ग्रेस्त म्हणशी ती ग्रेस्त काय तुजी आस्त बोदेक जायना म्हणटा सोमी तूं बिके पास्ट थोडी फावटी मस्त आसूंक पुरो भांगर आस्त काण जेवण पूण तुका खावंकूच जायना पोटांत कॅन्सर आसा खावंकूच जायना कितें फायदो सकड आसो बिके पास्ट भिकारी म्हणी थंयसर मागून एक वडा सांबार गायत एक पळो गायत तुका तेंय खावंक जायना परिस्थिती कुर्डो तूं कुर्डो दोळे आसूंक पुरो व्हडले व्हडले लाठान तुवें गेले जावंक पुरो सोडा ग्लास दिसता जावंक पुरो पूण तूं कुर्डो देवा मुखार तुका कांयच दिसना विणगो तूं सुबीत मुस्तर गेलाय जावंक पुरो बरो सूट गेलाय जावंक पुरो पूण तूं विणगो देवा मुखार तूं एक विणगो म्हणटा देवाचें उतर देखून हांव सांगता ती बुधबळ आयक तूं निजायकी ग्रेस्त जावं अपेक्षीत आय जाल्यार म्हजें लागचें पुटाक घाल्लें बंगार घे
तुनी जाय की ग्रेस्त जावंक आशेताय बाचावी जोडूंक आशेताय जाल्यार म्हजे लागचें पुटाक घाल्लें बंगार घे. पुटाक घाल्लें बंगार म्हळ्यार घालूंक वता तुमकां? पुटाक घाल्लें बंगार म्हळ्यार वता न्हय. आतां बंगाराची चेन करीचे जाल्यार मुदी करीचे जाल्यार बंगाराचे एक पीस आसता न्ही. तूं कितें करीचें? खायचें गे साबून? हां, उज्याक घालीचे. उज्याक घालून बरो तो ऊन करीचे, तो कडयचे, मागीर तुका जाय जाल्ल्या आकाराक तें वतीचें. पुटाक घालचें म्हणटा तें. पुटाक घालचें म्हळ्यार तें. पुटाक म्हळ्यार तें तापोवंक घालचें, तें करगोवंक घालचें. पुटाक घाल्लें बंगार घे. तुजी विणगेपणाची लज दांपूंक सोदताय जाल्यार, तुज्या विणगेपणाची लज दांपूंक सोदताय जाल्यार म्हजें दोवें वस्तूर घे. आतां फुटाक घाल्लें बंगार कसलें? फुटाक घाल्लें बंगार म्हळ्यार देवाचें उतर. हें देवाचें उतर जावन आसा. दोन दारीची तलवार. तें सवरता, तें बेंडटा, तें नितळ करता. फुटाक घाल्लें बंगार हें घे. तुजी बी जोडूंक आशेताय, तुमचें बी जोडूंक आशेताय. देवा मुखार जाय की ग्रेस्त जावंक तूं आशेताय. देवाचें उतर घे, फुटाक घाल्लें बंगार घे. तुनी जाय की देवा मुखार विणगो न्ही, तूं विणगो न्ही म्हूण दाखोवंक आशेताय. तूं लज दांपूंक आशेताय. लज दांपूंक आदामानन येवेन कशें लज दांपली? कशें? हां, कोले गोंतले, कोले. तूं देवा मुखार लज दांपूंक आशेताय. म्हज्या लागचें दोवें वस्तूर नेस. म्हज्या लागचें दोवें वस्तूर नेस म्हळ्यार संस्काराची कुरपा जोडून घे. संस्काराची कुरपा, मिसाच्या बलिदानांत एवकारिस्ताचे जेवणाची कुरपा, पवित्र एवकारिस्ताची कुरपा, प्राजिताच्या संस्काराची कुरपा, पिडेस्ताच्या माकणेची कुरपा, संस्काराची कुरपा जोडून घे. कुरपा. तशेंच परत्यान तुका दिश्ट लाभ जाय जाल्यार म्हजें लागचें मुलाम घेवन तुज्या दोळ्यांक सारय. सोम्या लागचें मुलाम घेवन म्हणजे सोम्याचो स्पर्श. सोम्याचो स्पर्श तुजें तें आसूं दी. कशें पळय त्या रक्तस्रावाच्या स्त्रियेन जेजूचें बावर्तान आंगा पडलें, वस्तुरा पडलें आनी ती गुण जाली. तशें बावर्ताचो स्पर्श, बावर्ताचो स्पर्श आमचो आसूंक जाय. बावर्त सोम्याचेर अखंड बावर्त. एक बावर्ताचो स्पर्श. दुसरें दोवें वस्तूर म्हणली सोम्याची कुरपा. तशेंच देवाचें उतर म्हणल्यार आमची देवाचें उतर म्हणलें आमची पुटाक गेल्लें बंगार आमी घेवंक जाय. आनी तो म्हणटा हांव मोग करतां तांकां हांव बेश्टायतां आनी शिक्षा लायतां. पळया, देव म्हणटा हांव मोग करतां तांकां हांव बेश्टयतां आनी शिक्षा लायतां. देखून उर्बेवून जा. एक बापूय एक आवय पुताक बेश्टयतात, दुवेक बेश्टयतात आनी कांय इल्ली शिक्षा लायतात, चिमटो काडटात या दोन पेट मारता जाल्यार कित्याक? ते भुरग्यान बरें जायचें म्हूण, वय की न्ही? आं, देखून उर्बेवून जा. पातक रडोवन चिनी बदल. पळय, दारार उक्तें करता ताच्या घरांत हांव भितर सरतलों. पळया, कोण पळय दार उक्तें करता ताच्या घरांत हांव भितर सरतलों आनी ताचे सवें जेवतलों. तोय म्हजे सवें जेवतलो आनी तवळ त्या घराक बाछावी मेळटली. आमी आमच्या सोम्याक आमचें घर उक्तें करूंक जायचें, आमचे बागेल उक्तें करूंक जायचें. एक फावटी अशें घडलें की एकलो सोम्या लागीं मागोन म्हणटा आसलो. तो रेतीरे गेल्लो. रेतीरे गेल्या उपरांत ताणें हें जाके आपणाक सोम्या घरा आपयलो न्ही. तशेंच ताणें आपोवंक सुरू केलें, सोम्या म्हज्या घरा ये, म्हज्या घरा ये, म्हज्या घरा ये. सोम्या बारी खुशी जाली. ओय, खंय दळा तो मागता. एक दीस सोमी ताका दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, आले पुता तूं मागोवन तासाय खंय दळा तो म्हज्या घरा ये, घरा ये, आज येता तुज्या घरा. हाका बारी खुशी जाली. व्हडलो ग्रेस्त मनीस तो. बारी खुशी जाली आनी तो जेजू घरा पळोवन गेलो. आनी ताचें व्हडलें घर नव्यान इनोग्रेशन जाल्लें मात्र. वयर बरें करून व्हडलें रूम, एसी पुरा घालन, बात टब पुरा आसलें, बारी सोबीत तें जिम आनी पुरा करूंक आसा. पुरा व्हडलें रूम व्हडलें आसलें. जेजूक सीदा आपुरून गेलो. त्या रुमान ताणें रावयलें. समजलें की रुमांत रावलो. जेजूक रावयलें. जेजूक म्हणालो, जेजू अळे हे रूम सगळें तुजेंत.
तुवें हांगासर वॉकिंग करी येत, हांगासर जिम करी येत, हांगासर टब्बान न्हावी येत, मागीर पूर आसा तुका सगळ्यां कांय उणें ना. जायत बा देव बरें करूं तुका, तुज्या उदार मनाक तुका देव बरें करूं, तुका आशिर्वाद म्हणालो जेजू. आनी त्या रुमांत रावलो. हो भायर येयलो रुमांतल्यान, भायर येवन जेजू घरा आसा न्ही का, बारीक खुशी. बागील जालें, डिंग डॉंग बागील जाता आनी बागील काडलें. बागील काडटना देंवसार असो आसा, सैतान असो आसा. खानपड्याक 2 दिलीं ह्या मनशां सैताना नाका. वो सैताना पळोवन भियान मारकावन जेजू लागीं धांवन आयलो. आनी चिंतलें जेजू म्हज्या घरांत आसो न्ही, देंवसार भितर निघलो न्ही, खरी गजाल. देखून ताणें चिंतलें हें जायना. म्हणालो जेजूक एक कूड पावना. जेजूक आतां सगळें फ्लोर वयलें सगळें फ्लोर जेजू गुत्तो दिता म्हणून सगळें. जेजू तें एक रूम तुका पावना, वयल्या फ्लोरान तुंत राव म्हणालो. तुंत राव, सकयल आमी रावता, वयर तूं राव म्हणालो. वयलें रूम जेजूक दिलें सगळें आनी परतून सकयल आयलो. सकयल इल्ल्या वेळान परतून बेल जालें, डिंग डॉंग डिंग जालें. हो गेलो. परतून सैतान असो आयलो. हाका पळोवन सैताना बेन दिसलें. सैताना 2 सोडलीं हाका. रडोन भियान हाकांतून जेजू लागीं धांवलो. आनी येता आसतना मेटां सोडून येता आसतना जेजू आसो न्ही, हो देंवसार कितें आयलो. आनी चिंतलें एक काम करता, सगळें घर जेजूकूच सोडून दिता, सगळें घर जेजूकूच सोडून दिता. आनी म्हणालो जेजू तुका वयलें आनी सकयलें सगळें घर तुकात. तूं ह्या घराचो येजमानी, म्हाकाय घर नाका. तूं येजमानी, तूं बॉस. आनी कोणें बेल केल्यार तुवें तो ओपन करचें. कोणें करचें? बेल कोणें ओपन करचें? धन्यान न्ही ओपन करचें, कामाचें ओपन करता तें ना. जायत जेजू म्हणून जायत बाबा, तुज्या उदार मनाक तुका देव बरें करूं. आनी अशें सगळें घर जेजूचें जालें. वयर सकयल पुरा जेजूचें जालें. आतां बेल जालें, डिंग डॉंग. आतां बेल काडूंक कोण गेलें? जेजू गेलो. जेजून बागी उक्तें केलें. कोण आशिल्लो? देंवसार. कोणाक पळयता? जेजूक पळयता आनी व्हडली किकराट बांद धांवता. भितर येना का मारूंक मारना. मागीर जेजू देंवसारान थंय पांय पर्यंत दवरूंक ना. ही काणी कितें सांगता गे म्हळ्यार म्हज्या मोगाचे भाव भयणीनो, थोडे फावटी आमी जेजूक आमच्या घरांत एक आल्तार मात्र, एक आल्तारीचें कूड मात्र दिता आनी आमच्या कुडांत न्ही, आमच्या तूं बरें गम्मत कर, आमच्यातल्या करता आसता जेजू तूं थंय राव. आनी देंवसार तवळ येता, आमकां सामान घालता मार सुसेगात. देखून आमी आमच्या घरांत जेजूक पयलो स्थान दिचें, सगळें घर जेजूक समर्पण दिचें. आमी त्या घरांत आमी सेवाक जेजू मेस्त्री म्हूण आमी समजून घे जाय. तवळ आमच्या घराक बाचाव येतली. कित्याक जाकेवान जेजू येवच्या पर्यंत ताणें जेजूक जागो दिवंक ना. ताच्या घरा ताकाच जागो आसलो. केन्ना जेजू ताच्या घरा गेलो, ताणें सगळें सुवात जेजू समर्पण दिली. देखून त्या घरान जेजू जिवंक सुरू जालो आनी त्या घरा बाचावी आयली. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आज आमच्या घरांनी जेजूक असलो स्थानमान, असलो अवकाश आमी दिलो जाल्यार कितें कसलीच खोटी सकत, वायट सकत देंवसार आमच्या जिवितांत जैत उरूंक शकना. आमी बाचावेचे मनीस हांव पावतले. हांव असलें जिवीत जिवंक सुमी आमकां आदार करपा दिवूं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. हाडनायल्या स्वीकार कर बापा. वायंदाकांचो हाडनायल्या स्वीकार कर बापा. आमकां आज देतयता स्वीकार कर बापा. जीवन हे पावन कर दयाळ मोकाळ स्वीकार कर, स्वीकार कर काणीक मोगाची.
माझ्या भाऊ बहिणीनं म्हजेनी तुमच्यातले पवित्र बलिदान सरपदवेता देव मानतात असले जावं म्हण मागाती हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांतले मैमीक आमच्या नाके पयसोबतच्या हातावा स्वर मानून घेईल. सर्वेस्पर आमच्या भोव मोगाळ बापा बागेवन धर्मदोसू ताद्यवान आपणाका पयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सोडवण परगट करूंक संतोषान आपलो जीव करशिलो आनी रगत वारयले. तेच सोडवण आमच्या एकाळाच्या मनशांक कळीत करून आमी तुका आतां भेटयता ते आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बानी बाळ दी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातै भोगता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सस्नाच्या देवा सर्व कळेनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनी तिसवानी आमच्या फायद्यासो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची कोणा जावं ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गीची शिकोण सगळ्या मनशां परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांच्या बुन्यादीत तिरांनी घट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विस्वासान उडा मोगान निरंतर आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबारा सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार मोडला तुज्या वैभवा. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नामी एका ताका जय. ओम सर्गी तुका जय, ओम सर्गी तुका जय. व पवित्र घडी आमी संभ्रमता भावांनो भयणीनो संदर्भात सर आमची मागणी सर आमची सगळी आमची आशा आमची ते सवा जेजूचे कुडी रक्त समर्पण दिवया. आमचे घराणे आमचे घर कुटुंबाचे सांधे ना बाचावी असलेले आमकां आमचे घर बाचावेची सुवात जावंच्याक देवाचे कुरपेच्या झरीची शिवार ती सुवात जावंच्याक जेजूचे कुडी रक्त समर्पण दिवया. आमी कितेंय मागता हे पवित्र घडये खंडीत आमकां भाव जाता असले बरवशान आमचे जिवीत ह्या पवित्र घडये जेजूच्या कुडी रक्ताक भेटोवन दिवया. बापा करूसू तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्टमरान सोसूंक आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो न्ही म्हळ्यार हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पणची. ते स्प्री जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली न्ही म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतले पियेत. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासनीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत ते वरवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बवडतसो गुठ परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता. तुझे पुनर्जीवन पोळ आमी परगटता. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी यात्रेता.
बाबा जे तुझ्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणासो मी भक्तीपणी उडास करता आनी उजिवीत सोंड आनी सोडण्याची कालस तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां वोवो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडरग असवतेले आमा समेस्ता पवित्रत्मे वरवीं टँकर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा केबरी तुमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करे फ्रांसीस आमच्या बाबा साहेब पीटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोवचो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करे तांकां तुजी स्थगतीत अंतरलेल्या समेस्तान तुजे परसडीत मुखामळ पळोवंक फोवो करे आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवकार मरे देवाच्या माया संगती ती सपती बाग्या वजूच बाग्या धर्म जाता बाग्या वजूता देव आनी सर्व कडेन तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर आहे ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोवो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या बुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमची सुंदरची आचना मतीन दवरना आमची जिवीत बाचावेच्या वाटेक पावच्याक देवा स्वादार आनी कृपा मागून सुमयेन शिकलेल्या मागणी सांगाता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र सांव तुझे रास आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान सांव आमचो दीस पडतो ग्रासाचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां शिताव तशें आमची पदकां मागोस आनी आमकां ताळणें पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार देखुणेची जिवितांत समाधान संतोश आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सुडुंदरा जेजू क्रिस्ताचे ने बरोबर शानत रेखतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीने सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय पित्यार सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सुमये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिसते घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुमचे त्याने राज वर्सलयता ससनाच्या ससना सुमयेची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. माय मग सुगुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती देवया देवाचे चेडये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे चेडये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे चेडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी आमी दिंबी गेल्या प्लेया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेडी आमी समेस्तांच्या मोगान बरो मनीसान ह्या संवसारी आयली हांगासर आमचें जिवीत बाचावेचें जायजी आनी सुमयाक आमच्या आमच्या घरांनी आमच्या जिवितांत स्वागत करून ही बाचावी जोड जय म्हूण तवलो दिता ते हे शेळयेचे जेवणाक पयलेली आमी सर्व सभागी सुमया तुवें म्हजे बरें देवचें भाग म्हाका फोवना पूण तुज्या कसुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली सोम्या बुकीन आमी आयल्या तुझे कांडी आमकां वोंडो सर्गी सोदी सोम्या आमकां आयच्या दिसा यात्रेक आमी चड जावन आसा वासयल्या गांवा पोयान करता तुज्या आदारार पातयता तुझी ससाय मागता यात्रेक आमी चड जावन आसा वासयल्या गांवा पोयान करता तुज्या आदारार पातयता तुझी ससाय मागता सोम्या आमी समेस्तल्या ती तूं विशेव आमकां कश्टम चलवून गेल्या आसता लाभय शांती आता
आमी सजावन आसा वाजयल्या गांवा पोयां करता तुज्या आदारार पातयता तुजी ससाय मागता प्रार्थुया. भूमगाळ बापा आमच्या देवा बघे वजुता देवाच्या जैते वनमरणापासून या नव्यानाचे दिस संस्कार आम्ही संभ्रमला तांदूळ घेतलेल्या तुझ्या पुताच्या महिमेवंत कोटी रक्तावरील तुझ्या पवित्रात्म्यान आमकां बर आणि त्याच्या भाशेन मरापर्यंत तुझ्या मोगांत आणि सेवेत आमकां तीर करून दवर हे आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. बशा एक घडी मगच्या भावानो बहिणीनो सांजुदाच्या पुंतळा तुमकां मोगसो स्वागत मागता. ती रटावळ असली जाल्यार वेळ करून ह्या पुंतळा तुमी आयल्यात. तुमची ते सवां तुमची इरादे घेवन तुमी आयल्यात. ही सर ते सवां इरादे जारी जावन दी म्हण तुमचे खातीर विशेश करून मागता. हरीक मंगळारा सकाळी 8 वरार मीस 9 सक्रामेंताचें आराधन 10 वरार कुमसाराचो सक्रामेंत 10:30 वरार मीस 9 सक्रामेंताचें आराधन आनी उपरांत 12:30 भक्तिकांक जेवण. ह्या सर्व मंगळाराच्या भक्ती कार्यांक तुमकां मोगसो स्वागत मागता. व्हड संख्यान तुमची ते सवां घेवन इरादे घेवन ह्या पुंतळाक तुमी येया. खंडीत आमी तुमच्या खातीर मागता सांजुतात देव जेजू मारी मुखांतर तुमचे थंय अजापां करतलो. आमचे लागीं स्टॉल आसा स्टॉला भेट दिया. थंयसर बेंजर केल्लें मीठ तेल उदक कोंता बेंतिन्यो रेलिको इमाज्यो आनी नव्यानाचे बूक इत्यादी सर्व आसा थंयसर. ह्यो सगळ्यो आमच्या आत्मे झुजावेर झुजोवंक आनी जय जोडूंक आदार दितात. त्यो वस्तू वापरूंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. दैवीक मेडिसीन डिवायन मेडिसीन गांठी दुखीक गॅस्ट्रेबिडीक भुरग्यां पिडे संबंदी वखदां तेलां ऑफिसान मेळटात. ती घेवन तसो फायदो तुमी जोडचो. मिसां तुमच्या ऑफिसान दिया ते सवां थंयसर बॉक्सान तुमी घाला पुंतळार घाला आनी आमी तुमचे दास मागता. कावन्सिलिंगाची मांडावळ हांगासर आसा. तुमच्या समस्यांक सूक्ष्म मार्गदर्शन संगी विशेष मागणी आमी करता. हप्त्या मदीं तुमी येत आसतना फोन करना आयल्या बरें तुमकां राखूंक पडचें ना. फोन नंबर ऑफिसान वा गुगलान मेळटा. पुणशाच्या विरोधा खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. तुमी दिल्या दाना मुखार ह्या पुंतळाची खंय तरी प्रगती करूंक आमकां साध्य जाता. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर प्रायोजक रावंकय तुमकां आमी आपोवणें दिता. सगळे स्पॉन्सर जाय नंतर तुमचे कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराच्या जेवणाची मांडावळ करूंक आमकां साध्य जाता. उदार मनाक कुमक करचें. तुमच्या घरांनी बरी कार्य असले वेळार पुणसाळा सोहळा आस करा. जेवणाक कुमक करा. आमी सर भक्तिका तुमच्या खातीर मागता. हेचे जेवणाक कुमक केल्या रिचर्ड पायस कितें तसो मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाचे आशिर्वाद मागता. आसा गे आसा जाल्यार मुखार येवचें मनाची वास स्विकार करची. हेजें जेवण तयार केलां पवित्र काळजा वाड्याकारांनी तांचो मनपूर्वक उपकार वावडटा. गुरकाराचेर तशेंच सर्व प्रतिनिधींचेर आनी वाड्याकारांचेर सर्वेस्पराची भरपूर आशिर्वाद मागता. हें जेवण तुमच्या मोगान तांणी तयार केलां. सर्वेस्पर देव तांकां बेसांवांनी बरो दी म्हूण आमी तांच्या खातीर मागया. हांगासर ह्या म्हयन्याच्या 27 तारीखेर हांगासर ग्रामोत्सवा म्हणले एक हांगासर कार्य मांडून हाडलां आमच्या उक्त्या मैदानार. देखून आमच्या आसपासच्या सर्व अक्रिस्तांव हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव भाव भयणी संगता मेळोवन एक कार्य ग्रामोत्सवा म्हणले कार्य हांगासर मांडून हाडलां. हें कार्य आमच्या तुळू संस्कृतीचें तुळूनाडू संस्कृतीचें महिमा परगडचें तसलें कार्य. ह्या दिसा सकाळीं 9 वरार पक्षिकेरे थंयसर केम्राल पंचायतीच्या मैदानांत तावन हांगासर आमच्या मैदानाक मेरवणगी आसा. ताजे उपरांत 9:30 वरार उद्घाटन कार्य आनी हांगासर सगळो दीस विविध खेळ आसतले. आदले खेळ चेन्नैमणी जुबली लगोरी बिल्लीस नारळ पुडचो तशेंच दोरीवडचे असले खेळ आदले आमचे खेळ आसतले. तशेंच आदलीं खाणां खुबे म्हटलें जावं बरो वा कडले भाजील जावं बरो तसलीं खाणांचीं स्टॉलां आसतलीं. तशेंच विविध सांस्कृतीक कार्यक्रम आसतले. तशेंच आमच्या संस्कृती विशयांत विविध माहिती दिवचे तसले विद्वांस येवन हांगासर माहिती दितले. तशेंच मुखेल सोयरे राजकारणी तशेंच धार्मीक मुखेली एका धर्माचे येवन हांगासर एक संवर्धक कुटाय त्या दीस आसतलो. आनी अशे सगळे जाती गटीचे भाशे देशांचे लोक सांगाता मेळोवन
हो एक दीस आमी संभ्रमता सांजेर 8 वरार हांगासर तुळू नाटक आसा. तुळू नाटक अध्यक्ष म्हणलो कापू कलातंडासो तुळू कलातंडासो एक फामाद नाटक अध्यक्ष म्हणलो नाटक हांगासर खेळून दाखयतल्या. ह्या सर्व कार्याक तुमकां मोगाचें आपोवणें दिता. तुमच्या वर्त्या सहकारान आजरपणान ह्या आमच्या तुळू भुमीचो एक उत्सव बऱ्या तरेन करूंक जावंक तुमचो सहकार पाठिंबो प्रोत्साहन आमी आशेता. व्हडा संख्यान येवन ह्या संभ्रमान वांटेली जावंक तुमकां मोगाचें आपोवणें आमी दिता. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आतां आमी नवेनाक आयती सावया. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनंती कर. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनंती कर. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनंती कर. बापाचे नी पुताचे नी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. बापणी नो सर्गीन समसो मोगाळ बाप आमचे मागणे ऐकता. बगे उजूता देव सरकारा सांजे तुझ्या जिवनपणाच्या महिमेत आसून आमचे पासत विनंती करतात. सांजुता देव एरसांत भक्त प्रत्येक जण मरी आमची सर्गींची माई आमच्या मजतींची जो आमचे एक मात्र मध्यस्थ मारिफात आमी सांगाता मागया. सुमिया जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्यास व्हड पाव. तुका आमी आमचे हे मागणे भेटयता. तुका निधन रुजूता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इस्ताक दिवस आमी उडास करता. बगे म्हणटात देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. ही जेजू मनशाच्या कुटुंबातय तुवें दाखोवच्या परमीन मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिताळ मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवापा निरंतर उकलाप लाभता आनी समेस मनी देवा मानवतात. ही जो आमच्या बाबा उदेशी तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हण आमी सतमनता. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे तें देवाचो पेल्यास करो मोग वाडय. आतां आमी बगे वचूता देवाच्या विनवणेन तुजे मारी बातू वारच्यो गरजो आनी यात्रेक तुज्या दैवी कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता. हे जेजूच्या पवित्र आनी उदार काळजा सर आमची पाती नेहमी तुजे तें दवरता. तुका जा महिमा मान आनी वेगळाप सदां सर्वता. आमेन. सांजुता देवा लागीं मागणे सांगाता मागया. हे संवसारी जेजू सैर आनी दररोज आसलेल्या बगे वचूता देवा हे आमचे मागणे आमचे सवेत मेळ. जेजू सोडून सोमवार मोगतो जाणा जालोय ताच्या सोडुणीची सुवार्ता तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गाजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान भरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो सगळो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीकसाट अडचणी सांपण निराशेच्या परिस्थितींत आसलेल्यान सो तूं खेरेत शेवटी जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरोबर वचोन ही म्हजी गरज जावन तुज्या पुणशेता पतीने आयला. देखून बसया. एकुणीस जाणांक बरी भलायकी मेळोवं. 15 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम मेळोवं. 6 जाणां पेंगटाची आनी गांठीची दूख गूण जावंक. 8 जाणां BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक. तशेंच एकल्या म्हज्या आवयची पांयाची दूख पांयाची सूज उणी जावंक बरी भलायकी तिका मेळोवं. एकल्याक 6 वर्सांच्या भुरग्याक आस्थमा एलर्जी गूण जावंक. एकल्याच्या 3 वर्सांच्या भुरग्याक सुलोवंक उलोवंक फावो जावंक. एकल्याची गुमटेची शिरेची तकलेची दूख संपोटी गूण जावंक. एकल्याच्या पाठीच्या कण्याची कुशीच्या बोरयेंतली दूख गूण जावंक. एकल्याच्या तेका जणांची मायग्रेन तकले पडापड तशेंच तकलेची दूख गूण जावंक. तेका जणां त्या पांयाची गांठी दुखी गूण जावंक. एकल्याची सायनस प्रॉब्लेम ती पिडा गूण जावंक. शेळ गूण जावंक. बरी भलायकी फोव जावंक. उदरपुराच्या आवयक बुकू जिरवण तशेंच कुडीची सकत फोव जावंक. दोगांन बाबांनी कुटुंबान माया मोगान जिवंक. एकल्यान आमाल पियेन सांडून जबाबदारीची जिवीत जिवंक आनी फुडार नंदन करूंक. एकल्यान दिता म्हूण बसयलेले पयशे वेळार दिवंक. एकल्या जाग्याचे सगळे रेकॉर्ड्साचें काम बेगीन स्पंता पळोवंक. एकल्यान धरलें सगळें काम शबीतेन पंता पळोवंक. एकल्यान मागलेली सगळीं ते सवां जारी जावंक आनी शबीतेन सगळीं कामां पंता पळोवंक. 8 जाणां कुटुंबां माया मोगा सोंक. 10 जाणां मतीची पिडा गूण जावंक आनी समाधान मेळोवंक. एकल्या PUCच्या भुरग्याक शिकोवंक बरी मत उडा सकत जाणवाय गिन्यान फोव जावंक. सगळे मतीचे स्ट्रेस पयस सुरोवंक आनी मतीची सगळी पिडा गूण जावंक. तशेंच 10 जाणां मतीची पिडा गूण जावंक आनी समाधान संतोश फोव जावंक.
एकल्या MBBS भुरग्यां बरी शिकोवंक जाणवाय गिन्यान आनी डिस्ट्रेक्शनांत हांव सगळें पयस सरून शिकपाक कॉन्सन्ट्रेशन दिवंक तशेंच सगळ्या जाणांक रीण फारीक करूंक करपा मेळोंक एकल्या जिजीब एक ट्युमर जाल्लें तें गुण जावंक दोगांचो बाळंतेर बऱ्यान जावंक आनी भलायकेवंत भुरगीं फावो जावंक 9 जाणां शिकून बरी मत आनी जाणवाय मेळोंक दोगां जाणांचें मन परिवर्तन जावंक आनी कलतें जावन जिवंक एकले सुरिल्ले पयशे ते वस्तू पाटी मेळोंक 6 जाणां काजरी जोड्या भुरग्याचे देणे फावो जावंक दोगां जाणां बेंबिरांत पयस सरोंक 6 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सेरी फावो जावंक एकले सर्जरी जाल्लो गायी गूण जावंक दोगां जाणां वायट सवय तावन सुटका मेळोंक दोगां जाणां आमाल पिवणे आनी सिगरेट उडची सवय सोडूंक दोगां जाणां एग्जामांत बरे अंक आपणावंक तेगा जाणांक रातीची बरी न्हीद पडोवंक एकल्याची UKची एकल्या UKची शिकपा विजा फावो जावंक दोगां जाणां UKची कामाची विजा बेगीन आतां मेळोवंक एकल्या अस्वस्थ आसून कोमाक गेल्ल्याक बरी भलायकी मेळोवंक एकल्या पोटांत सिस्ट आशिल्लें बेगीन गूण जावंक दोगां जाणांक दिल्लें रीण बेगीन पाटी दिवंक तशेंच जेसिंत सिक्वेरा नी सर्जरी जावन आस्पत्रेंत आसा तिका बेगीन बरी भलायकी फावो जावंक तशेंच 50 आनी दोगां जाणांनी विविध सेवा खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आसा तांचे खातीर आमचे खातीर आनी कोणा मागतना बसयला तांचे खातीर विशेश करून आमी दिमी घालया हात बांद देवाची स्तुती करून निरंतर आमी मागया अर्गां तुका सुमियान जेजू अर्गां तुका सुमियान जेजू मोगळप तुका सुमियान जेजू स्तुती तुका सुमियान जेजू आराधन तुका सुमियान जेजू वंदन तुका सुमियान जेजू हालेलुया 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 अर्गां जेजू गुलाब जेजू जेजू आराधन जेजू मोगळ सुमियान सांज होता देव मोगा रुबारिली मागणी तुका भेटून दिता तुझे खुशेन आमकां दार दे कृपा दे सकत दे बळ दे तुझे खुशेन आमकां बेसवानी बरसोमिया तुझे खुशेन आमकां भलायकी दे समाधान दे संतोष दे आमच्या काळजाचे अत्रेक मनाची चित्त तूं परकिताय सुमिया आमकां कितें गरज आसा कितें नजो तें सर्व जाणाय तुझे उदंड दयेन गण कळतेन आमकां मायक आमची मागणी मानून घे आमकां तुझे बेसवानी भरून मागता सुमिया हालेलुया 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 म्हजे मुतीर काळो काडून म्हजो बाबार दंडोर पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तूं तुज्या पस्तली पदवेन पयस धांवडाय हेवर त्या संता म्हज्या कळसाचे गुंडे हांव तुका उलो मारता आशा सणलेल्या बरोस तुजे खेरीत देणे तुका देवान दिला म्हजे जिणेचे कांडे कुंटे म्हज्या कळसाची कोर्सन हांव तुका भेटयता तुज्या मोबायल माई पासी नांवां देखीत तूं म्हाका मोगान आदासून सुदारसन वर वडापातीने तुजे कडेन म्हाका लपकार तूं म्हाका जोड दी अशें आमचे समें जेजूचे महिमे वतना तुजे मजतीन अदीक अदी परगटलेलें जावं आमेन बाकी उजूतात देवा उलय कस्ट अडचणी निराशेंत आसलेल्या जेजू मुखार बळादीक शरती जावन आसच्या बगे उजूतात देवा आमा पासून जेजू लागी विनंती आमच्या पापसाई बाबीस पुसाई फुडारांक जेजून कृपा आनी मजतीन सांबाळचे खातीर आमा पासून जेजू लागी विनंती कर संवसाराचो उजवाड जावन आसा जेजूची सुवार्ता समेस्त मनशां पावोवंक जेजून आपल्या शेतान वावराड्यान धाडचे खातीर आमा पासून जेजू लागी विनंती जेजू बऱ्या गोळ्यार समेस्त लोकांक आपल्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन करप राज्य आनी शांती समाधान करचे खातीर आमा पासून जेजू लागी विनंती कर बगीन कुटुंबां जेल्या सुमिया जेजून आमची कुटुंबां मोगाची बिडारां करचे खातीर आमा पासून जेजू लागी विनंती कर श्रीलम समेस्त बाबा त्याने बऱ्या मनाच्या मनशां जेजून सास्तिक शांती निरंतर उजवाड लाभोवचे खातीर आमा पासून जेजू लागी विनंती आमी समेस्त जेजूच्या बळादी कृपे वरवीं संवसाराच्या ताळण्याचेर संवसाराच्या बुलवण्याचेर आनी कुडीच्या चक्र ओडण्याचेर सयत वरच्या आमा पासून जेजू लागी विनंती कर प्रार्थुया महिमेवंत धर्मदूतांनी रक्त साक्षा बागे उजूता देवा तुवें जेजूचो मोग जाय त्या वांटलाय तो सुमोग आमच्या काळजांनी तूं सडय पातकाचे आनी स्वार्थाचे वाटो सांडून माय मोगाचे रस्ते धरूंक आमकां बोळ आनी घटाय दी कस्तड कळीमध्ये निराशेत आनी कंती बेजारायंत तुजी कुमोक आमकां सदांच मेळोवन दी अशें जिणेच्या पयणान सबित्यान सुमकोन सर्गीं देवा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक निरंतरी आराधन करूंक आमी पावोशीं कर क्रिस्त आमच्या सुमये वरवीं एक बरो आमच्या हात आमच्या हृदयाचेर दवरया सांजुता देव मोगांत लाभलेल्या बरेपणाचो उपकार बावडया जायते बरेपण आमच्या जिवितांत जालां सोगा जाणां बरी भलायकी फोव जाल्या एकल्या बाबान आम्हाला पिवणे सडून माया मोगान चिवंक सुरू केलां दोगां जाणां एग्जामान बरें अंक काडून पास जाल्ल्याक एकल्याचे सगळे जाग्याचे काम शबीत्यान पंथा पवन रेकॉर्ड्स आतां मेळ्ळेल्याक एकल्याचे सगळे रीण फारीक करूंक करपा सकत फोव जाल्ल्या खातीर एकल्याचे तकलेची घुमटेची शिरेची दुखून जाल्ल्या खातीर एकले कुशीचे बुरीची दूख तशेंच
फाटीची करण्याची दुगुण सल्ल्या खातीर एक उदरप्रायाच्या एक बरी भलायकी जिरवण बूक आनी कुडीचेर सगत फोव चल्ल्या खातीर तेका जाणा बरें काम फोव चल्ल्या खातीर तशेंच एकल्यान धरलेलीं सगळीं कामां शबीतान पंथा पावयलेल्या खातीर तशेंच 27 मागलो उपकार फोव चल्ल्या खातीर अर्गां दितात तांचे संगत आमचे अर्गां गुंथया सर्गींच्या बापाक जेजू क्रिस्ताक पुताक पवित्रात्म्याक आमी अर्गां दिवया आमच्या दुबाऱ्या अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 अर्गां जेजू गुलाब जेजू आराधन जेजू सांजुदा मुखांतर आमचे तुवें बेसांव उतरल्या खातीर आमचे देह जपा केल्ल्या खातीर मागलेले सगळे फोव केल्ल्या पासून तुका अर्गां दिता सुम्या तुजे उदंड काकूळ दिन आमकां बर तुजे बेसांवांनी बर मागता सुम्या हालेलुया 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 सर्गींच्या बाबा जेजू क्रिस्ता ते आमकां नव्यान जिनीत करून नव्या जिविताची कृपा तुवें आमकां दिल्ल्याक बापा बगे तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां सर्गींच्या बापा तुज्या पवित्र सभेन बऱ्या गुळ्याच्या जतनेन आमकां सांबाळलेल्याक बापा बगे तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां बापा ह्या नव्यानाच्या कुटुंबा घेवन ता देवाच्या मजतीन तुवें दुरुस्त केल्ले आनी मुखार करूंक शिवयल्या उपकारा पासत बापा बगे तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां बापा तुवें तुजे ते पातयेंतल्यान सुखान आसतना कुमोक केल्ले आनी कश्टांनी राशेन सांबाळून धरलेल्याक बापा बगे तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां बापा तुवें तुज्या दैवी मोगान आमकां पातकातान सुटका दिल्या तूं वेळी मती घुसवाड दिल्या आनी कधी दुखीने आमकां बसवण दिल्याक बापा बगे तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां बापा तुज्या एकल्याचे निर्पुता जेजूचे नवे तुवें देवसरार्थ तेरयल्याक आनी बिजूर काळजाच्या पवित्र आत्म्यान दिवच्या गठायन बरयल्याक बापा बगे तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां ह्या पुंतळा सांजुदाच्या भक्तिकांची मागणी आयकून तांची कन बेजाराय पयस केल्ल्या खातीर बापा बगे तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां ह्या बगेवन सगळ्या सांजुदा मुखांतर जायत्या जपां केल्ल्या खातीर बापा बगे तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां सांजुदाच्या मजतीन ह्या पुंतळा सबार प्रगतीची कामां जारी केल्ल्या खातीर बापा बगे तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां सांजुदा मुखान आमी मागले सर तुज्या कुशे प्रमाणे वेळा कळत की आमकां फोव केल्ल्या खातीर बापा बगे तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां आमी सर सांगाता मेळोवन सुमीन शिकलेल्या मागणे सांगाता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां शिताव तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिनाका पूण वायट आमकां निवार आमेन मुगळ भावपणीनो आमच्या पिडेस्त भोवणा पासून देवा लागीं विस्वासान मागुया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार आयकमचे प्रार्थने सर्वेस्पर पिडेस्त आमच्या भाव भयणीचे कस्तळू करी आयकमचे प्रार्थने सर्वेस्पर पिडेस्ताची सेवा करचे समर्पित जाल्ल्या धाकट्या नरसांग आनी सेवाकांक पाव आयकमचे प्रार्थने सर्वेस्परा सकट पिडेस्तान थाळणी आनी पातकांतली निवार आयकमचे प्रार्थने सर्वेस्परा तुझ्या मनीने वरच्या पिडेस्तान जिविताची भरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची गठाय दी आयकमचे प्रार्थने सर्गींच्या बापायचे दीस आमी आयकले आमच्या भाव भयणीचे सरते समाजारी कर सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेन तांणी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फोव करी आयकमचे प्रार्थने सर्गींच्या बापायच्या आयच्या दिसा आमी मागलेली आनी विचारलेली सर्व ते सवा आमी तुका समर्पण दिता तुजी खुशी वयतर ती सर्व ते सवा तुज्यारी कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने मगळ बापा गांवांत अशें पर गांवांत फोव ते काम नासतना कस्तूंच्या सर्व तुज्या भुरग्यांची काकूळट कर तांकां बरें काम फोव कर तांचे जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने दयाळ बापा फोव ती जिणी सांगातीन वा सांगाती मेळनासतना कस्तूंच्या सर्व आमच्या भाव भयणीचे तुजी दयाळ दिसते घाल तांकां बरी जिणी सांगाती व सांगाती मेळोन बरे कुटुंबाची जिवन ते देणे फोव कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे अशें जाल्यार सर काजरी जोड्यांची बेरमत पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचे फूल भुरग्याचे देणे तांकां फोव करन तांचो कुटुंबा संतोष चडय म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने एकडी बोर मौनपणी आमची कसकी गरजो आमच्या आशा आमचे अत्रेक भेटोवन दिवया जे कोणा मागतान बसयला तांचो उडास करया मतीच्या पिडेन कश्ट तेल्या विविध टेन्शनां उळवळतेल्या विविध समस्या बली जाल्ल्या समेस्त बसत मागया मरी हे पिडेस्ताचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमारणीये काकूळ तिचे माये नमन आमच्या जिवा अमृतनी भरोशा तुका मिलो मारतांव आमी वते शेवेची बाळखां ह्या तुकाच्या कोणाक आसतांव आस्कार उस्कार सुण आमी तुका दान करतांव तर तुमचे शक्य येते तुजे काकूळ देवळे आमचेर परते आनी ह्या पते शॉपरां तुजे कुशें सिधी पळ जेजूक आमकां दखी हे देळी हे मगडी दिलो बियांवकार मरये पिडेस्त आमच्या भाव बडी सोड आस कडया तांचे बरे भलायके बसोत त्रिंदादीची मजत मागून सांगाता म्हणया
महिमा तुका सरपदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडून दिवच्या धडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता कित्याक तूं आमचे सकत मनशाचे घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा गुण करून तुवें खुशी वेली महिमा तुका देवा पवित्र आत्म्या आमच्या बसवंदरा कित्याक तुज्या तुझ्या बळादीक कित्याक तूं तुझ्या बळादीक पदवेन गुण करताय कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय प्रार्थुया बोदळ बापा आत्म्याच्या संकस्तांनी आणि मतेच्या वाकुडेच्या पिढीने कष्टोच्या तुझ्या साकराणी साकरणीचे दयाळ दिसत घाल तुवें रसल्या नगो नवो शिव दिवन शिवा बरीत कर अशें पातकांतली नितळ जावन पिडेशिड्यांतले गुण जावन वेगिस्तांनी भलायकी जुळोवप कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सुमयेचे नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संसार सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो प्रार्थुया बोदयाळ सुमया बाबतांच्या बुजवंदरा तुजी मीत मेद नातलेली दयाळ आमी मागताव पिडेशिडेन कुस्तून ज्या तुज्या भुरग्यां तांचे राखण बडवे सदां समाधानान सांबाळून देत एकामेकाक सुख समजून मनाबैत पयस करून एकामेका काळजातून बक्षून चिवून तांकां द्वादार दी आपल्या कस्तावरय सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बगून दी तूं दयाळ सुमी सदां तांचे सांगाता राव तांची आदली भलायकी तांकां पाठी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसो सर्वेस्पो देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां माईपासान आनी काकुळतीन वागो दुलो बाय तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शाती तो तुमकां दिवं देवाचो एकलोच पो जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला अर्पणी आपले बसवणे प्रमाणे संसार सरापर्यंत आमचे संगत आसा तो तुमचे सवय राव तुमचे संरक्षण करो तुमच्या मुखल्यान तो राव तुमकां वाटूरो तुमच्या पाटल्यान तो राव तुमची राखण करूं देवा पवित्र आत्म्या जेजूच्या सेसां उजवाडान भरले तो तुमचे ते आसचे सर वायट बस म्हणडो आनी तुमचे जिणे आपल्या प्रकाशान परजडीत करूं आणि सर्व पदवेदा देव बाप आणि पोतो आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धडता देवाचे व्हड उपकार थोडी मिनटां सक्रामेता मुखार करशीया जेजूची कृपा जेजूचे समाधान जेजूची बादशाही आमची करून घेवचे प्रयत्न करया आराधनाचें गीत आमी गावया तुझे मुखामोळा पडूंक आशेता तुझ्या हजरपणाची आशेता सौम्या हांव तुझ्या येण्याक लालिता हे सौम्या ये काळजान म्हज्या आराधन तुका सौम्या आराधन तुका दिंबेर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडून दारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सौम्या समर्पिता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सौम्या समर्पिता मोच्या हस्तक कायेन बोलवो तू जाताय मोच्या एकसूरपणाक सांगा तू दिताय मोच्या कष्टा दुखान म्हाका बुजयताय हे सौम्या ये म्हाका
नाम करता नमान तुका आमच्या सोडून दारा सोडून तुका आम्ही नमस्कार करता काळजा मनात आमची तुका भेटता सर्व आमचे सोम्या समर्पित खालचा आमची काळजा मनात आमची तुका भेटता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया 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 आमेन हालेलुया सगळे हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया 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 हर गांचे जोगलापचे द्वारादांचे जो हालेलुया 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 हर गांचे जोगलापचे द्वारादांचे जो हालेलुया 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 हर गांचे जोगलापचे द्वारादांचे जो हालेलुया 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 येशुवे येशुवे वंदने येशुवे वंदने येशुवे आराधना येशुवे स्तोत्र हालेलुया 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 थैंक यू जीसस प्रेज यू जीसस एडोर यू जीसस हालेलुया 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 Ergan tuka semian Jesu, Ergan tuka semian Jesu, oglap tuka semian Jesu, oglap tuka aradan tuka semian Jesu, Aradan tuka Haleluya, 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 Haleluya. Haleluya. Kami bersyam. Maka siapa nak apa ini nom? Amsa sumi amca mode asa. Utu sumi, zakai baca gara, osong kasih talo. जाके वच्चे करा पण जेजू गेलो गेलो कित्याक गेलो कित्याक गेलो कोण निवले इतलो बरो शर्मा आयकलो जेजू जाके वच्च्या घरा वचूंक कशें येतालो वयगी वयगी जेजू जाके वच्च्या घरा गेलो कित्याक गेलो हा जाकेवान जाकेवान ल्हानशी जाप दिवंक जायना तुमकां आतां सॉरी जेजूक जाकेवाच्या घरा वचूंक अशें आसलें गी असले की ना असले जेजू जाकेवाच्या गेलो की ना गेलो कित्याक गेलो कित्याक म्हळ्यार जाकेवान ताका आपयलें हय की न्ही सिंपल हय गे तुमकांय म्हज्या घरा येवंक आशा आसा चिंतया कळ्ळें गे पेस्ताक म्हज्या घरा येवंक आशा आसा कळ्ळें पूण म्हज्या घरांत पेस्ताक आयल्या ते येवना कित्याक हांवें आपोवना आपयल्यार येते आल्यात कोण ना हांवें आपोवना देखून येवना तशेंच तुमकां दुसऱ्यांगेर वचोंक अशें आसा सांग पुरो पूण तुमी येता ते आपयल्यार येतात आपयना जाल्यार येता ते हां वचना जेजूक वचोंक आशा आसली जाकेवाच्या घरा जाकेवान मस्त पोटी आपोवंक वचूं ना जेजू राखून आसलो मात्र एक दीस जेजूक हाका जाकेवा मन जालें जेजूक पळोवनची आनी जेजून म्हळें हांव येतांत म्हणें आनी जेजू आनी जाकेवान म्हळें ये समिया पळया कितलें बरें न्ही गे आपयलें आपोवणें दिलें कोणाक कोणाक न्ही दिता गे हां जोयो जंपे काडीचे गे
नका नाही कोणाक आपण दिलें जेजूक आपोवणें दिलें कोण तो जेजू आता जेजू कोण सांगा बळ्या कोण जेजू डोळे बिडी बिडी करतात काल किन्ने गोळी म्हणे इडल्यो तांदूळ वाटूंक म्हणून गेल्यात राती हा कितें जेजू देवाचो पूत सर्ग संवसार सोदनी पळया ताच्या नांवाक दर्यो शांत जाता वाऱ्या वादळ थंड जाता गुडे दोंगो ताच्या नांवाची स्तुती करतात रूग झाडां ताच्या नांवाची स्तुती करतात तेदो व्हडलो देव जाकेवाच्या एका पातक्याच्या घरा जेजूक आमच्या घरा पोवंक जाय आमी आनी जेजू आमच्या घरा येयल्या वेळार कितें करता आमी जेजूक शर्मा सांगले बरी एक कूड दिता गे एक आल्तार दिवन बीक दिवन चावी कांड दवरता गे एक आल्तारीचें कूड दिता गे सगळें घर जेजूक सोंड दिवन आमी सोम्या मुखार बसून मुरये बरी कळ्ळें बेतानियान मुरी सोम्या मुखार बसून सोम्याची स्तुती करूंक जाय नाहीत गी खरी गी तयार आसात गी कितलीं जाणां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया. उबी रावया सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती गायता आमी सोम्याची स्तुती गावया ताळयो सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती गायता. स्तुती गायता सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती सगळी म्हणया गायता. सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती गायता सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती गायता. सुकणी संवजा सुकणी संवजा सोम्याची स्तुती गायता सुकणी संवजा सोम्याची स्तुती गायता सुकणी संवजा सोम्याची स्तुती गायता सुकणी संवजा सोम्याची स्तुती गुडे दोंगर गुडे दोंगर सोम्याची स्तुती गायता गुडे दोंगर सोम्याची स्तुती गुडे गायता दोंगर रुजडा सोम्याची स्तुती गायता रुजडा सोम्याची स्तुती एकटाय जाऊन सोम्याची स्तुती गार्या एकटाय जाऊन ताळयो पेटोवन स्तुती ताळयो पेटोवन ताळयो पेटून सोम्याची स्तुती गार्या ताळयो पेटून सोम्याची स्तुती नाचून गावून सोम्याची स्तुती गार्या नाचून गावून सोम्याची स्तुती करया स्तुती करया सोम्याची हालेलुया स्तुती करया सोम्याची हालेलुया स्तुती करया सोम्याची हालेलुया स्तुती करया सोम्याची हालेलुया 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 अर्गांचे जोगडापचे ज्वारादांचे जो हालेलुया 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 येशुवे 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 वंदने येशुवे आराधने येशुवे स्तोत्र हालेलुया 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 बसया आमी मगच्या भाव भयणीनो परत एक व्हडी मोर सोम्या पळया आमी आमचो सोम्या येव क्रिस्ताच्या ह्या उंड्या रुपार आमचे मदें आमच्या काळ सांत आमचे समेत तो आसा आमचें तें आसा तो आज जाकेवाच्या घरा गेल्लो जाकेव पातकी मनीस न्ही देखून आयच्या सुवार्थेंत जेजू पातक्यांचो मोग करता सणून गेल्लें सोदूंक तो आयला देखून आयच्या दुसऱ्या वाचपांत
तुमचे पातकी जिनी सांडा तुमचे पातक वळखया बऱ्यांची बी जेया कित्याक तुमी कोण कितें सगळें देव जाणा. कोण म्हणटा हां उगडापण ग्रंथ असो बणयरांनी देव म्हणटा देव देव दुता मुखांतर म्हणटा. देखून म्हणजे मगाचे बाबडीनो आमचें परिवर्तन जायचें. कोणाचें परिवर्तन जायचें? म्हजें गी तुजें. म्हजें परिवर्तन ताचें न्ही. थोड्यान म्हणचें आसा सुनेचें मात्र परिवर्तन जायचें देवा. हांव तशेंच रावतां कळ्ळें गी. हांव मुसरी हांव म्हाका राग येता म्हाका कितें कितें जाता हांव तशेंच हांव परिवर्तन जायना हांव बदलना. कोणें बदलचें? सुनेन मात्र बदलचें पुतान मात्र बदलचें नात्रांनी मात बदलचें पाद्रेपान मात्र बदलचें म्हळ्यार जाता जायना. हांवें बदलचें न्ही गे हांवें बदलचें. तूं जल्मताना कसो आसुलोय मरताना तशेंच आसल्यार कितें फायदो? जल्मताना तूं हट्टी रागिश्ट राग येता तुका गाळी दिताय शिराप दिताय तरणाटो आसतना तसोच आसाय खाजा जाताय तसोच आसाय मरतानाय तसोच आसाय जाल्यार काले फायदो? व्यर्थच व्यर्थ सगळें मनशाचें जिवीत व्यर्थ. कळ्ळें? तूं ल्हान भुरगो आसतना तर गट्टी पियेतलोय तरणाटो आसतनाय पियेताय खाजा जातानाय पियेताय भुरग्यां जल्मतानाय पियेताय मरतानाय त्यात म्हणे पिवून आसल्यार तुजें जिवीत कित्याक उपकारता? मनशा जिवीत कित्याक फायदो? न्ही देखून बस्सार ड्रायव्हराच्या फाटल्यान एक अशें बरयल्लें पापियागी उट्टूदु सहजा म्हळ्यार पातकांत जल्मोचें साज पातकी जावन पापियागी सायुदु दुर्दैवा म्हूण. पातकी जावन मरचें आपणें तें बरें न्ही. तें आमचें दुरदृश्ट. देखून आमी ल्हानपणार कशें आसलें हांव तशेंच आसल्यार कितें फायदो? जाके पळया कसो आसलो कसो जालो की न्ही. साऊल कसो आसलो पाऊल कसो जालो पळया. आगोस्तीन कसो आसलो कसो जालो. आमचें जिवीत बदललें जाल्यार आमी परिवर्तन जालें हांव जाल्यार हांव एका वेळार एका काळार हांव खोटो आसलो एका काळार हांव अनितीचो आसलो एका काळार हांव मेळो आसलो आतां हांव बदललां जाल्यार हांव नितीचो जालां जाल्यार हांव पवित्र जालां जाल्यार पळया कितलो संतोश देवाक न्ही गी. मनशा जिवीत सार्थक जाता. मनशा जिवीत सार्थक ना जाल्यार व्यर्थच व्यर्थ सगळें व्यर्थ. देखून म्हजें परिवर्तन जायचें. सगळो संवसार हांव परिवर्तन केल्या म्हळ्यार जाता बिलकूल साध्य ना. हांवें परिवर्तन जावंक जाय. हर एकल्यानी परिवर्तन जालें जाल्यार मात्र संवसार परिवर्तन जाता न्ही गे. देखून एक घडी दोळे धांपया कण्ण मुच्ची दोळे धांपया तुमच्या आतर्द्याचेर दवरा. मुजे थंय सोम्या परिवर्तन गरज आसा. मुजे थंय सोम्या परिवर्तन गरज आसा. मुजे थंय सोम्या परिवर्तन गरज आसा म्हणा. सोम्या लागीं मागा बक्षणे मागा काकुळत मागा. कशें जाक्यो परिवर्तन जालो कशें साऊल परिवर्तन जालो आगोस्तीन परिवर्तन जालो जायते पातकी परिवर्तन जाले. आमी परिवर्तन जावं मागे. सर्गींच्या राजान चड संतोश जातलो. मुझे तई सोमिया परिवर्तन कर आसा. मुझे तई सोमिया परिवर्तन गरज आसा. परिवर्तन गरज आसा. बाबा थंय न्ही बाबा भयणी थंय
बगर मुझे थंय सोम्या मुझे थंय परिवर्तन गरज आसा नहीं बापाय थंय नहीं आवय थंय बगर मुझे थंय परिवर्तन गरज आसा हांवें परिवर्तन जायशें कर मुझे पात वळखोशें कर पातकाची तूक धरना मोक्षणे मोगोन हे नवें जिवीत जियोन सर्गेच्या राजावर तूं संतोष दिवशें कर सोम्या नहीं भावा थंय नहीं भयणी थंय मोचे थंय सोमिया परिवर्तन गरज आसा नहीं बापाय थंय नहीं बापाय थंय नहीं भावदी मोचे थंय सोमिया परिवर्तन गरज आसा नहीं इष्टा थंय नहीं पेल्या थंय मोचे थंय सोमिया परिवर्तन गरज आसा मुझे तय सोमिया परिवर्तन गरज आसा परिवर्तन गरज आसा मगर बाबडीन आमचें समर्पण करया आमचें समर्पण करया वखदां सगळे आमचे जिवी सोमयेच्या पांयां तळा समर्पया हे तुम्ही कष्ट केल्यान वजन वयतल्यान हांव तुका विश्व दिता म्हणलो सोमी आज आमच्या संगत आसा आमच्या काळजांत आसा आमच्या मनांत आसा आमच्या कुडीच्या रक्ताच्या कणाकणांत तो आसा आमच्या कुडीच्या सगळ्या हाडाच्या सणासणांत तो आसा आमच्या उस्वासांत आसा आमच्या सगळ्या जिवांत तो आसा सोमी समर्पण करया आमी समर्पण करया सगळी तुमची कुडींतली पिड्या शिडां कुडींतले कश्ट वळवळे दुख कंत बेजाराई तुमचे कुटुंब तुमचे घराणे तुमचे घरांतले समस्ये पिड्या शिडा तुजो पती तुजे पतीन भुरगीं बाळां पोत तू भाऊ भयणी आवय बापय सगळीं सोम्याच्या पांयां तळा समर्पया आमी करचें वावर आमी करचें काम आमी करची वावंट सगळीं सोम्याच्या पांयां तळा समर्पया सोम्याच्या पांयां तळा सोम्या स्वीकार कर आशीर्वाद दी म्हज्या घर ये सोम्या म्हज्या घरा ये म्हज्या घरा वस्ती कर सगळें म्हजें घर तुजेंच घरची सगळी स्वाद तुजे तुमचो धनी म्हज्या घरचो तुमचो सर्वस्व म्हज्या घरचो तुमचो येजमान म्हज्या घरचो तुमचो सोम्या तुमचो सर्वस्व ये थोडे पटीन पिडा आयल्या वेळार हांव पियेता कश्ट आयल्या वेळार हांव खावूं येता आकान दिसता बेन दिसता बिरांत दिसता एक सुरी जियेतना म्हाका थोडे पटी बिरांत आसता हांव तुजें बाळ सोम्या हांव तुजें बाळ तुमचो धनी तुमचो मेस्त्री तुमचो सांबाळणार तुमचो रचणार तुमचो पसणार म्हाका आदार दी सोम्या म्हाका आदार दी सोम्या म्हाका आपणांनी हांव गूण जातलो म्हज्या घरा ये सोम्या म्हज्या घरा ये आनी म्हाका बाचावी मेळटली म्हज्या घरा ये सोम्या आनी आमकां बाचावी मेळटली म्हणा तो बी म्हज्या घरा ये सोम्या आनी आमकां बाचावी मेळटली म्हणा म्हज्या घरा ये सोम्या आनी आमकां बाचावी मेळटली म्हणा म्हज्या घरा ये सोम्या आनी आमकां बाचावी मेळटली 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 हे म्हज्या घरा ये सोम्या आनी आमकां बाचावी मेळटली म्हज्या घरा ये सोम्या आनी आमकां बाचावी मेळटली म्हज्या घरा ये सोम्या आनी आमकां बाचावी मेळटली हे जेजू म्हज्या घरा ये आनी आमकां बाचावी मेळटली म्हज्या घरा ये सोम्या आनी आमकां बाचावी मेळटली म्हज्या घरा ये सोम्या आनी आमकां बाचावी मेळटली म्हाका आपड सोम्या आनी हांव गूण जातलो म्हाका आपड सोम्या आनी हांव गूण जातलो म्हणा म्हाका आपड सोम्या आनी हांव गूण जातलो म्हाका आपड सोम्या आनी हांव गूण जातलो म्हाका आपड सोम्या आनी हांव गूण जातलो म्हाका आपड सोम्या आनी हांव बरो जातलो म्हाका आपड सोम्या आनी हांव बरो जातलो हे सोम्या म्हज्या घरांत ये म्हज्या जिवितांत ये म्हज्या कुडींत ये म्हज्या मतींत ये म्हज्या रक्ताच्या कणांत ये म्हज्या सगळ्या जिवितांत ये हे सोम्या समाधान दिवंक ये भलायकी दिवंक ये बेसांवांनी भरूंक ये हे सोम्या म्हजे थंय ये बिडार करूंक ये म्हज्या घरांत ये बाचावी दिवंक ये सवकासाय दिवंक ये हे सोम्या ये म्हणून आमी मागता आसतना जेजू आमकां म्हणटा बाळा भिये नाका आसा तुजे संगी सदां बाळा रड नाका आपय म्हाका जिणयेन तुज्या
कश्टांत आसतना पिडेंत वळवळतना तुका हांवें सांगात दिला. तुवें म्हाका सांडल्यारी वाट चुकोवन गेल्यारी मोगान वेंगून हांव तयार आसा म्हणटा समी. जेजू आयकुया, जेजू आयकुया. ही गीत आमी गायताना जेजूक आमचें समर्पण आमी करून आमी आमकां समर्पण दिवया. बाळा भिनाका, आसा तुझी संगी सरा. बाळा भिये नाका, बाळा रड नाका, आपय म्हाका जिणेन तुज्या. आपय म्हाका जिणेन तुज्या. कश्टांत आसतना, कष्टांत आसतना, पिडेंत वळवळतना, पिडेंत वळवळतना, कश्टांत आसतना, कष्टांत आसतना, पिडेंत वळवळतना, पिडेंत वळवळतना, दिला सांगात हांवें तुका, दिला सांगात हांवें तुका. तुवें म्हाका सांडल्यारी, तुवें म्हाका सांडल्यारी, वाट चुकोवन गेल्यारी, वाट चुकोवन गेल्यारी, तुवें म्हाका सांडल्यारी, तुवें म्हाका सांडल्यारी, वाट चुकोवन गेल्यारी, चुकोवन गेल्या, मोगान वेंगूंक हांव तयार आसा. मोगान वेंगून हांव तयार आसा. बाळा भिये नाका, बाळा भिनाका, आसा तुजे संगी सदा. आसा तुझी संगी सदा. बाळा रड नाका, बाळा रड नाका, आपय म्हाका जिणेन तुज्या. आपय म्हाका जिणेन कष्टांनी नश्टांनी, कष्टांनी नश्टांनी, एक सुरो रडताना, दूर रडताना, पुसून काडल्यांत काडल्या तुजी दुकां. तुझी दुकां. मोगाच्यानी खेळल्यारी, मोगाच्यानी खेळल्या, पयस तुका केल्यारी, तुका केल्या, गोपान घेवंक गोपांत घेवंक हांव राखोन आसा. राखोन आसा. आवयन आपल्या दुदाच्या आपल्या दुधाच्या बाळकाक सांडल्यारी, बाळशाक सांडल्या, आवयन आपल्या दुदाच्या आवयन आपल्या दुधाच्या बाळकाक सांडल्यारी, बाळशाक सांडसोन हांव सांडसोन तुका म्हज्या बाळा. मोच्या बाळा, सांडसोन हांव सांडसोन हांव तुका म्हज्या बाळा. मोच्या बाळा. जिणेन मुखार सर, जिणेन तू तकलाय मोरूंक धैर्यान. बरवसो सांडून सलवण घे. जिणेन मुखार सर, जिणेंत मुखार सर, धैर्यान तूं मेटांक काड. तूं मेटांक काड. जिणेन मुखार सर, मुखार सर, धैर्यान तूं मेटांक काड. तूं मेटांक मोगान तुका हांव चलयतलो, मोगान तुका हांव चलयतलों. मोगान तुका हांव चलयतलो. बाळा भिये नाका, भिनाका, आसा तुजे संगी सदा. आसा तुझी संगी. बाळा रड नाका, बाळा रड नाका, आपय म्हाका तुजे जिणेंत. आपय म्हाका जिणेंत. आतां बरया. हालेलुया, 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 हालेलुया. मंगळ समय सगळे भक्तिकां तुज्या हाती समर्पण दिता. समय सगळ्यांक तुज्या गोपान स्वीकार कर. सगळ्यांक तुजे पुण्य करचे देवी सगळ्यांत शिरा निवळे तुझ्या पवित्र रक्तान तांकां तूं नितळ कर. समय तुज्या नांवान तांकां बरें कर, तुज्या नांवान तांकां आशिर्वाद, तुज्या नांवान तांकां कोण कर. सर वायटान ते विक्रांत वरान ते पिडेशन देवा तांकां समाधान दी, संतोष दी, तृप्ती दी, भलायकी दी, बेसावाने आशिर्वाद आनी बरो समय तुका जावं महिमा, तुका जावं आराधना उगला. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमच्या आतां आमचे तकलेचे दवरया, दोळे धांपया, पवित्र आत्म्याची मजत मागया. हे पवित्र आत्म्या आमचे थंय देवाने अभिषेक्त कर म्हूण मागा. हे पवित्र आत्म्या, हे पवित्र आत्म्या, हे पवित्र आत्म्या म्हजे थंय हे पवित्र आत्म्या तुजे कृपेन बरोवंक. हे पवित्र आत्म्या देवाच्या देण्यान बरोवंक. हे पवित्र आत्म्या, हे पवित्र आत्म्या, हे पवित्र आत्म्या मागा. हे पवित्र आत्म्या, हे पवित्र आत्म्या, हे पवित्र आत्म्या म्हजे थंय ये, म्हजे थंय ये, म्हजे थंय ये, म्हजे थंय ये. हे पवित्र आत्म्या म्हजे थंय ये, हे पवित्र आत्म्या म्हजे थंय ये. म्हाका समाधान दिवंक, म्हाका समाधान दिवंक, म्हाका भलायकी दिवंक, म्हाका भलायकी दिवंक, म्हज्या मतीक संतोष दिवंक, म्हज्या कुडीक संतोष दिवंक. हे सुम्या म्हजे थंय ये, हे पवित्र आत्म्या म्हज्या घरांत ये, म्हज्या घरांत ये. तुज्या देण्यांनी बरोवंक, तुज्या देण्यांनी बरोवंक, तुज्या फळांनी नेटोवंक, तुज्या फळांनी नेटोवंक. हे पवित्र आत्म्या जाणवाय दिवंक, जाणवाय दिवंक. हे पवित्र आत्म्या गिन्यान दिवंक, गिन्यान दिवंक.
हे पवित्र आत्म्या भलायकी दिवं के भलायकी दिवं के हे पवित्र आत्म्या समाधान दिवं के समाधान दिवं के हे पवित्र आत्म्या संतोष दिवं के संतोष दिवं के हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या शक्तीन बरों के शक्तीन बरों के हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या भलायकी बरी ताऊं के हे पवित्र आत्म्या शक्तीन बरों के हे पवित्र आत्म्या आमच्या कुटुंबांत ये आमचे थंय ये आमच्या घरांत ये आमचे थंय राव हे पवित्र आत्म्या 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 आमचे थंय ये आमचे थंय ये आमचे थंय ये हे पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 उला मारा पवित्र आत्म्या बापया हे पवित्र आत्म्या देवाने अभिषेक कर हे सर्व मावळी तुझ्या कृपेच्या बेसवानी तुझी गुणकती देवी सगळ्यांच्या शिराशिने डोळे मध्य मुखात रंग सर आराधना करता एक का भक्ती का तुझा आशीर्वाद कर सोमिया तुझी गुणकती देवी सगळ्यांच्या शिराशिने डोळे तुझे पवित्र कशनी तळकर तुझे नावात का गुणकती नावात का आशीर्वाद हे पवित्र आत्म्या देवाने अभिषेक कर हालेलुया 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 मगर भावणीनो पवित्र तेलाची मागणी आम्ही करतल्या भक्ती लाईन करून येऊचे देवीक कृपेची सगत या पवित्र तेलाच्या मागणे मुखांतर तुमच्या शिराशिरांनी देऊन तली तुमची ते असले असकत काही कण्णूड येतली बरी भलायकी समाधान तुमकां फोव जातले बवर्तान या पवित्र तेलाची मागणी गायतना आम्ही प्रतिरितीनं पवित्र आत्म्याचें गीत गावया Oitadnia itu karsan moja mo makashikan oitadnia itu karsan moja mo makashikan Vot moche David sagat Vot moche Motovi Vot moche David sagat Vot moche Motovi itu karsan moja shanti waktu dagai Vot moje shanti tuji Vot moje bhakti tuji Vot moje shanti tuji Vot moje bhakti tuji Hallelujah hala 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 Hallelujah shadala bala balanda la 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 hallelujah hallelujah उला मारा सम्यक पवित्र आत्म्याची कृपा तुमच्या देवाने येऊन दे त्याची गुणकरची देवी सगळं तुमच्या शिराशिराने वळून येऊन दे आशीर्वाद तो बरोबर नाही म्हणून मागा हालेलुया 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 शादाला बाला बालांदला हालेलुया 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 हाला 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 येशुवे येशुवे आराधना येशुवे या हालेलुया हालेलुया निरंतर हालेलुया 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 गांजे जोगलाब जे आराधना जे हालेलुया हालेलुया शुभाम समानी बलिला बजुर्गार गांधी तो सुमिया तुम वर्तो का कुलदार विश्वासी मोगळाई माई पासे देव हमारी के जतन करता आशीर्वाद निभरताय तुका समय मा तुका जवरा नगलाप हालेलुया 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 हालेलुया
Ato baria. Argan tuka sumian Jesu. Argan tuka Oglap tuka sumian Jesu. Oglap tuka Aradan tuka sumian Jesu. Aradan tuka Vandan tuka sumian Vandan Jesu. tuka Hallelujah. 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 Sumia son bog zalo dela don sumia talu beta. Praise the Lord. Praise Hallelujah. 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 Sumia so आशीर्वाद घेऊंगा भी अंकित ये दे बड़ा सक्रमेंट Voda sacramenta Sastagnaman Karuya Urvinyatya Rupa Bodha Novyoriti Adarya Salvonvecha Ascatvishwa Mavatachi Voltivya Zashi Bapa Tashi Sputa Ullasani Sutiza Orvi Mahima Sasna Sasna Ekastalya Sita Duka Doga Chasvirita Sumina Amen. प्रार्थूया हे देवा या विचित्र सक्रमेदाका तुझ्या कष्टास उघडास तू आमकां सोडला तुझ्या श्रवण सफळ सदा समचेत आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करून देन आमकां फोव कर कशें साकेव तुका पळोवंक आशेलो ताणें तुका ताच्या घरा पळयलो तशेंच आमी तुका पळोवंक त्रेगोंक आनी आमच्या घरांनी तुका आपोवणें दिवन आमच्या सगळ्या गरजोदनी तुका करूंक जाय आसची कृपा आमकां दी अशें आमच्या सगळ्या खोटेपणाच्या सालितान मेकळें जावन आमी सदांच तुका मानतात असलें जिणेवन ह्या मुखांतर परिवर्तनाची मनशां जावन आमचें घराणें आमचें जिवीत आमचो कूड आनी आत्मो बाचवेच्या पावंडा पावोवंक फोव कर जोची येताय आनी राजवट येताय ससनाच्या ससना Amen. आम्ही उभी राहूया सदैव जाऊन सम्याचे नाव आता आणि सदा आता आणि सदा सर्वदा सदैव जाऊन सम्याचे आमच्या हातोबार्या नीट उभी राहून हात रुपया आणि संगत वडल्यान म्हणूया सदैव जाऊन सोम्याचे नाव आता आणि सदा सर्वदा सदैव जाऊन सोम्याचे नाव आता आणि सदा सदैव जाऊन सोम्याचे नाव आता आणि सदा आता आणि सदा सर्वदा आता आणि सदा सर्वदा आता आणि सदा सर्वदा सदैव जाऊन सोम्याचे नाव आता आणि सदा हालेलुया 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 सदांच हे पुंतळ तुमच्या खातीर उक्तें आसा केदाळे तुमी येवयेत आमच्या मंगळारा परत मेळया आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा म्हणून विनंती करता तुमकां समेजता देव बरें करूं
निमाणे गीत आमी गावया. देव तुझो मोग करता, देव तुका सोडवून दिता. संतोष व्हावा, उल्हास पावा, स्वर्गात आऊन संदेश आयला. देव तुझो मोग करता, देव तुका सोडवून दिता. मुगाळ पुत्रा सोवे अंबार मोरी आशीर्वादी वामका. भगीन कृष्णाच्या कृपेनेवर आमकां आमचे देवा आमच्या अनुस्मरणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाच्यानो तुमी जाणात सांजुदाच्या पुणतळ भोव पवित्र तळ तुमची ते सवां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुमी घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅप मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता. कोरोनाच्या आकांताच्या काळात ताव निदळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागून आसा आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां. ह्या बरेपणा स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ सुमोग करूंक तुमकां उलो दिता. ह्या पुणतळार जायते प्रगतीची कामां जावचीं आसात, तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशयता. फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता. आमची इस्कलो सुवाव जावंक आसा, ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा, हे सगळे तुमच्या उदारमनाच्या कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता. देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करूंक तुमचे लागीं विनंती करता. हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा, ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत. हांगासर म्हजे नंबर आसा, ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करन तसो विव्हार तुमी जोडून घेवयेत. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा, देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागा विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं.